नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। थळाव्या नुस्तेकारांच्यो मागण्यो बेगीनूच करतले पुराय, मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजाचें आश्वासन। सांखळे पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाक मेळटलें पूर्ण भोवमत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। सांगेच्या मामलेदार कार्यालयाची जाल्या सामकी जावतीकाय, प्रशासनाची पुरायेन आड नदर, दुरुस्तेची थळाव्या लोकांची मागणी। मोबायल चोरी प्रकरणात हंड्रून पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक, चोरयेक गेल्ले फोनूय केल्यात जप्त। आनी हळशिकावणें उदक गटारांत सोडप्यांचेर करतले खर कारवाय, कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाजाची शिटकावणी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। फिशिंग रॅम्प, नेट मेंडिंग शेड, नुस्तें सांठोवन दवरपा खातीरची शेड ह्यो सगळ्यो मागण्यो बेगोबेग पुराय जावच्यो हो प्रस्ताव घेवन देखून बुधवारा खारीवाडो वास्कोचे पारंपरीक नुस्तेकारांनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक लिओ रॉड्रिगीजाची भेट घेतली। तेन्ना ह्या सगळ्याचो सविस्तर रितीन सर्वेक्षण करून बेगीनूच ह्यो मागण्यो पुराय करतले अशें आश्वासन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान नुस्तेकारांक दिलां। आयज जेन्ना आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन वास्कोचे तशे बायणेचे जायती वर्स जाल्ली डिमांड घालीताय गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां एजंटाक लुगार दिवचो, आमकां रॅम्प बांदून दिवचें, तशेंच आमकां नेट बेंडींग शेड, जायते अशें आमची डिमांड आय। आयज पासून आमचे हे कोणेंय डिमांड केन्नाय पास करूं ना आहले। पास मिन्स केन्ना कोणें कानार घेवं ना आहले। आयज हो सरकार जो पळय चलता बरे भाशेन चलता। आमकांय बरें दिसलें जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ हळदणकर बायण येयलोलो, संकल्प आमोणकरान तांकां हाडलोलो, ते दिसाक हांवें रवींद्र भवनान फिशरी मिनिस्टराक सांगलोलें की आमकां वास्कोचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय वास्कोचे तांकां कांयच फॅसिलिटी ना म्हण। फॅसिलिटीज ज्यो पळय हांवें आतां सांगले त्यो एजंटा दवरपा लुगार, नेट बेंडींग शेड, डिंगी रिपेर करपाक, ऑफिसां, इवन एजंटांक ऑफिसां, इवन पेट्रोल पंप हें आमकां कांयच ना वास्कोन आयज पासून कितलीं वर्सांच जालीं। सो आमी हें मागलोलें आहा आनी मिनिस्टरान तशें फिशरी डिपार्टमेंटान आनी आयज चेअरपर्सनान देखून आमकां सांगलां की तुमी जो पळय तुमकां इतलें व्हडलें हें जाय प्रपोजल तुमचो व्हडलो आहा जो तुमी आमकां लुगार आयडेंटिफाय कराय। जाल्यार आयज जेन्ना चेअरपर्सनान आमकां आपोवन हाडले हे लेटरीचेर आमकां ओल्ड क्रॉसाक लेटर केलें तेणें आनी मिटींग मागली की तुमी खूंय प्रपोजल घालपाचें चिंतलें। सो आमकोडें आमी जेन्ना चलता नंबर आनी एक सर्वे मनीस आनी लुगार बीन सगळें पळयलोलें आहा, 1-2 दिसांचो आमी चेअरपर्सनाक टायम मागला की आमकां जो पळय त्या लुगाराचो सर्वे आहा सर्वे प्लॅन काडून आमी तेंच्या हातीन दितली। मागीर ते कोणा कडेन कितें पास करून हाडपाचें तें तेंचें। तांकां तेमी प्रपोजल धाडला फॉर तेंगे प्रपोजलाक कितें हाडटा फिशींग रॅम्प जाय तांकां, नेट मेल्टींग शेड दवरपाक हें जाय तांकां नेट आनी नुस्त्याचें एक शेड जाय तांकां, स्टोर रूम जावं, स्टोर फॅसिलिटी जाय तांकां, थोड्यांक जाय तांकां फॅसिलिटी तें प्रोवायड करपा लागून ते आमकां प्रपोजल धाडले तेमी आनी तो प्रपोजल तांकां मिटिंगेक आयिल्लें लास्ट टायम मिटिंगेन तांकां मागीर तांकां सांगलें आमकां एक्सप्लेन करपा जाय म्हणून ते आज एक्सप्लेन करपा येयल्ले तेणी तांकांय आमी सांगलां की तेणी एक आमकां हें करचें की सर्वे नंबर हाडचो आनी तेणी एक प्लॅन आमकां दिवचो। प्लॅन दिन आमी ते मागीर तो प्रपोजल घेवन तांकां आमी यो म्हणलां ते येयले सांगपा तो पळय तेंगे एक
आमकां PTC नंबर प्लॅन सगळो सर्वे घेवन येया सर्वे नंबर बी सगळो घेवन येवं म्हणटा नंतर मागीर प्रपोजल तेमी आमकां ते दितले आमचे कडेन मागीर तेमी ते फिशरीज पास करून मागीर आमी मिटींग घातले. पालिका वेंचणुकेत सांखळे पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाक पूर्ण भोवमत मेळटलें. सगळे वॉर्डांनी उमेदवारांचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला. बुधवारा सांखळे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत भाजपा पुरस्कृत पॅनलय जाहीर केले. ह्या वेळार भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार हाजीर आशिल्ले. आमचे 10 उमेदवार हे सक्षम उमेदवार आसा. प्रत्येक वार्डात तांचे काम आसा आणि प्रत्येक वार्डात सगळ्या लोकांपर्यंत पावल्या. सांखळेंतल्या सगळ्या लोकांक माझी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम आसतलें किंवा तुमचे बाकीचे सगळे सांखळे डेव्हलपमेंटाचो विकास तुम्ही जर एकंदर सांखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां सांखळेंतलो विकास सांखळेंतलो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुमी भरघोस मतां मारची, तांचेर विश्वास दवरचो आणि निश्चित रित्या परत एकदा आमकां सांखळेंतल्या लोकांची सेवा करपाची म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान सगळ्यांनी संधी दिवची. तुम्ही सगळे सांखळेकार आमचे सगळे जाण दितले हाची अपेक्षा करता. म्हाका विरोधकांचेर उलोवपाचें ना, कारण कामाच्या रुपात आमी आमचें काम हे सातत्यान सांखळे ह्या परिसरात दाखयलां. काँग्रेस हांगासली सबसेल कार्यकर्तेच सोंपलेले आहा म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आपल्याच बायलेक आपल्याच भयणीक हांगासर उबे केल्ले, आपल्याच चेडवाक हांगासर उबी केल्ले आसात. काँग्रेसीन हांगासर खंयसरूच म्हणजे कार्यकर्त्यांक वाव ना म्हणून काँग्रेसचे कार्यकर्ते स्वताहून भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागलेले आसात. स्वताहून भारतीय जनता पार्टीक सांगपाक लागलेले आहा की आमचो तेंको तुमकां आसा, आमचो तेंको भारतीय जनता पार्टीक आसा, आमचो तेंको तुमी उबे केल्ल्या उमेदवाराक आसा. आणि म्हणून तर अशा पद्दतीन आमकां खूब भोवमतात भारतीय जनता पार्टीक हांगासर विजय मेळटलो हाची म्हाका खात्री आसा. आणि निश्चित रित्या परत एकदा हांव सगळ्या सांखळेकार म्हज्या भाव आनी भयणींक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर भोवमतान आमच्या उमेदवारांक निवडून हाडचें. हांव वैयक्तीक जरी तुमच्या पर्यंत पावलो ना, आमचे सगळे उमेदवार तुमच्या घराघरापर्यंत पावतले, सगळे उमेदवार तुमकां वैयक्तीक भेटगाठ घेतले. पण तुम्ही सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक भोवमतान निवडून हाडचें. म्हाका खात्री आसा 10चे 10 उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. सांग्या वाठारांतल्या मामलेदार कार्यालयाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. ह्या कार्यालयाचेर प्रशासनान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. मामलेदार कार्यालयाचे प्रवेशद्वार हळशिकावणे आसा. कार्यालयांत सुवात आसून लेगीत टॉयलेटान आलमारी आनी खुर्च्यो बेशिस्त रितीन उडयल्यात. तशेंच टॉयलेटीच्या वयर सुचोवणी फलक नाशिल्ल्यान लोकांची लेगीत गैरसोय जाता. ताका लागून मामलेदार कार्यालय दुरुस्त करचें तशेंच सुचोवणी फलक लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मोबाईल चोरी प्रकरणात हणजून पुलिशेन 3 जाणांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं डॅनियल आमीर शेरवान ह्या 2 दुबावितांक अटक केल्या. दोगूय मूळ केरळाचे. मोबाईल फारावन तांणी पळ काडिल्लो. तशेंच चोरयेच्या दुसऱ्या प्रकरणात गगनदीप सिंहाक अटक केल्या. चोरयेक गेल्ले फोनूय पुलिशेन जप्त केल्यात. कुट्टाळे वाठारांत बेकायदेशीरपणान हळशिकावणे उदक हाडून गटारांत सोडप्यांचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची असो आदेश कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलो. बुधवारा वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जोड बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. हळशिकावणे उदक गटारांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता.
देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करून 10 दिसां भितर अहवाल सादर करचो अशें आंतोन वाझान स्पश्ट केलां. MS कॉलेजी कडेन जे सेवरेज टँकर वॉटर टँकर हे दोनूय हांगासर आसले आनी ते आमी विडियोंतल्यान पळयल्ले. ताका लागून व्हडलो आमचे खोर्तानी कन्सन व्हडलो एक बोवाड जालो आनी ताका लागूनच हांवें आयज डिसायड केलें की आमचे जे ऑफिसर आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां आयज आपयले. जावं PI वेन्ना, मागीर हेल्थ डॉक्टर येयल्लो आसा हेल्थ सेंटराचो, मागीर आमचे RTO ऑफिसर येयल्लो आसा, तशेंच WRDचे हांवें ऑफिसराक आपयले. पूण मातशें डिविजन आमकां तो खबर नासतना मातशें डिविजन 13 आपयलो जाल्यार पूण डिविजन दुसऱ्याक आपयलो. ताका लागून मातशें म्हजी एक हें जालें, सांगपाची मिस्टेक जाली. तरी आसतना तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो येयल्लो, पूण हांवें ते डिपार्टमेंट डिविजन 13 WRD हाका हांवें फोन केलो आनी ताका विचारलें आनी ताका सांगलें अशें कशें जालें काय. म्हाका ताणें डायरेक्टली सांगलां आनी म्हाका ताणें वॉट्सॅप एक लेटर केलें की तेजी जी WRD हाका परमिशन दिल्लें तें 2022. तेजें एक्चुअली परमिशन मार्च एंडाक कवर जालां, पूण हो आतां इलिगली जे सेवरेज वॉटर हें कितें आसा तें इलिगली तो ऑपरेट करतालो. ताका लागून आमी आतां डिस्कशन जालां आनी आमच्या जे ऑफिसरांक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हें लोकांचे हेल्थाचें प्रॉब्लम आनी हे अशें जावपाक जायना. हें आतां आमचे चारूय डिपार्टमेंटान हांवें सांगलेलें आसा आनी तांणे ताबडतोब जाता तितले बेगीन ताणें एक्शन घेवपाक हांवें सांगलेलें आसा. तर टायम म्हाका 8 ते 10 दिसां भितर ते म्हाका रिपोर्ट दितले. कित्याक हांवें ताका सांगलां तुमी एकमेकाचेर ब्लेम करनाका, तुमचे प्रोसिजर कितें आहा तो प्रोसिजर फॉलोअप करा. विदीन 8 to 10 days म्हाका रिपोर्ट मेळपाक जाय आनी तेणें सांगलां आपूण रिपोर्ट हो जातले बेगीन हाडून आपूण दिता म्हणून आनी एक्शन जातलें. सेव्ह म्हादय सेव्ह टायगर फ्रंटान पेडणे म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी वचून म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र करचे म्हणून निवेदन पत्र दिवपाच्या मोहिमेक सुरवात केली. हे मोहिमेक आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी तेंको दिलो. हे वेळार राजन घाटे, सदानंद वांयगणकर, आदले जिल्लो वांगडी दीपक कलंगुटकर, उमेश तलवणेकर, सरपंच समील भाटलेकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. इतल्यान आमचे पर्सेकर पालो आनी राजन केरकारी रॅली सुरू करता. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमची म्हादय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय टायगर रिझर्व करूंक जाय आमकां जाय आमकां जाय टायगर रिझर्व करूंक जाय आमची म्हादय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमची म्हादय आमकां जाय आमची माय आमकां जाय. पेडणे नागरिक समिती गेली काही वर्षां कार्यरत आसा. पेडणेंतले विविध विशय ती हाताळटा. अनेक फावटी कौतूक दिसता तांचें, पूण आतां पर्यंत तांचे विशय हे तालुक्या पलीकडे नासले. हो विशय म्हादयचो विशय जो ताणें घेतला तो राज्याच्या हिता खातीर, राज्याच्या भवितव्या खातीर आनी भावी पिढये खातीर आसा. आनी ताका लागून ह्या विशया फाटल्यान, ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या विशया फाटल्यान समस्त गोंयकारांनी उबें रावप ही काळाची गरज आसा. ज्या वेळार पाणयाचो प्रश्न येता त्या वेळार पेडणेकारांक पाणी कितें आनी पाणयाचें म्हत्व कितें हें सांगपाची गरज ना. सद्याच एप्रील म्हयन्याचे चटके बसतात आनी त्या पार्श्वभुमीचेर जर आमकां वर्सानुवर्शे
शतकानुशतके युगानुयुगे ज्या भागात पाणी येईल ते जर डायवर्ट करपाचो कोणी प्रयत्न केलो आणि तो प्रयत्न करपा खातीर जर त्या राज्यांतले सगळे राजकारणी एक जातात जाल्यार मागीर गोंय सारके गोंयकार आमी बुदवून म्हणटात. पूण मागीर फाल्यांच्या ह्या समस्ये खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येतले की ना येतले. कलंगूटचो घाणयाऱ्या उदकाचो प्रकल्प हो व्हडलो घोटाळो जावन आसा. थळावो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान आरोप केला. थळावो आमदार हाचे आड कित्याक आवाज काडिना असो प्रस्नूय ताणें उपरासला. नेमको होच प्रस्न विधानसभेत कित्याक येना अशें ताचें म्हणणें. कित्याक तर हप्तो मेळिल्ल्यानूच सगळे जाण वोग्गी आसात असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केला. पळयात तांचें म्हणणें. असले आमचे PWD हांव नको कोण इंजिनियर हो तो तेका फामील आसा और तेका प्रमोशनच जाय और तेका आनी कितें जाय ते. आतां हांवें आयकलें देशपान प्रशांत देसाय म्हणून तो म्हाका सांगता तेंची कंपनी ही SMC ही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडाक तांकां दिलेलो ही हो बांदपाक आनी मागीर ऑपरेट करपाक 5 वर्सां. जर आयज तरी तुमी ऑपरेट करता न्हू. जेन्ना इन 2008 हे ऑफिसर येयलेले फ्रॉम जर्मनी एंड वन फ्रॉम इंग्लंड आनी आमकां पंचायतीन प्रेजेंटेशन दिलेलें तेन्ना आमकां सांगतालो क्रिस्टल क्लियर वॉटर विल बी फ्लोन इन दट नाल्ला म्हणून. नाव इफ यू सी दट विथ that in video viral jata tejer, it is raw sewage which is going on. I think we are filing a police complaint at the police station against all these people, right? Because they are discharging sewage, raw sewage in the nalla. Because we have powers, powers are vested with the police after we filing a complaint against him. Because first of all, there is no occupancy. Second, there is no pollution. आयज तुम्ही जाणा शेका पासून बंद केल्या कित्याक देर इज नो कन्सेंट टू ऑपरेट म्हणून. पेडण्याच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उदरगत करपा खातीर थळाव्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण नार्लेकारान केलें. 45 लाख रुपया खर्च करून बुधवाराक कोरगांवच्या पंचायत वाठारांतल्या 8 रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार कोरगांवचो सरपंच समील भाटलेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचले शारांत एकेच राती एकेच इमारतींतली 8 ऑफिसां फोडपाची घडणूक घडल्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना फाटल्यान आशिल्ले वासुदेव आर्केड हे इमारतीत हो प्रकार घडला। पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार पावून तपास सुरू केलो। भलायकी शिबिरासारखे वेगवेगळे उपक्रम सरकार राबयता। त्या उपक्रमांचो लोकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निलकंठ हळर्णकारान केले। बुधवारा थिये पंचायत आनी कोलवाळे भलायकी केंद्रा वतीन भलायकी शिबिराचे आयोजन केल्ले। त्या शिबिरांत मंत्री मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच तशेंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। संपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा जो संकल्प आशिल्लो आनी हेच्या माध्यमान तरेतरेच्यो ज्यो लोकांच्यो गरजो उद्योग धंदो आसूं, एंटरप्रेन्योरशीप आसूं, आरोग्य आसूं, शिक्षण आसूं, सदां संपर्क दवरून जे अंत्योदया पर्यंत शेवटच्या घरापर्यंत वॉर्डार आसूं, शहरान आसूं, जे संपर्क पंचायती कडेन, सरकारा कडेन जावं खंयच्याच आधार गावलेले व्यक्ती कडेन संपर्क जायना जाल्यार तो जावपाक जाय म्हणून जे स्वयंपूर्ण मित्र अपॉयंट केले। प्रॅक्टिकली हे ऑफिसर आसता, ग्रेड 1 ऑफिसर, जे सदां पणजेन काम करता आनी जेन्ना तांकां एक शेनवार सुटी आसूं, आयतार सुटी आसूं जाल्यार हे लोकां खातीर, तुमच्या खातीर सरकाराच्या आदारान, सरकाराच्या मार्गदर्शनान आपलो टायम तुमच्या खातीर दितात, जेणे करून बऱ्यापैकी आमचे नागरीक, आमचे लोक सक्षम जावपाक जाय, आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय, बऱ्यांचे बरें शिक्षण घेवपाक जाय, बऱ्या आरोग्याक मेंटेन करपाक जाय। ह्या सगळ्या माध्यमान आमी काम करता। जे असले कॅम्प करता जावं कसले तरी प्रोग्राम थारायता जाल्यार पार्टिसिपेट करपाक जाय, जेणे करून प्रत्येक सेक्टरांचे जे ऑर्गनायज करता तेजे मेळोवन घेवपाक जाय, जो तुमी तुमकां फायदो घेवपाक जाय आनी जाता जाल्यार तुमच्या शेजाऱ्याक, तुमच्या देगेच्या वाऱ्यांक ते कन्वे करपाक जाय। आनी हें आमी संघटीत रावन सरकार आसूं, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं किंवा नागरीक आसूं, सगळ्यांनी संघटीत केलें जाय जाल्यार आमी सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवंक शकता, बरें शिक्षण दिवंक शकता आनी बऱ्यापैकी बरो नागरीक करूंक तयार करूंक शकता। खण ब्लॉक पावणेच्या दुसऱ्या पावण्यार कुडणे करमळे ब्लॉकाची पावणी जिंदाल साउथ वेस्ट कंपनीक मेळ्ळ्या। गोंया भायले कंपनीक मेळिल्लो हो पयलो खण ब्लॉक आसा। आतां मेरेन वेदांता, फोमेंतो, बांदेकार ह्या कंपनीक पावणी मेळ्ळ्या। 38.51 हेक्टर वाठाराचो हो ब्लॉक दुसऱ्या पावण्यार पावणी जाल्लो हो दुसरो खण ब्लॉक। पहिल्या ब्लॉकाची पावणी फोमेंतो कंपनीक मेळ्ळ्या। ह्या पावण्यार आनीक 3 खण ब्लॉकांची पावणी जावपाची आसा। आतां मेरेन 6 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या। हातूंत जिंदाल ही पयली गोंय भायली कंपनी आसा। इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साच्या 96.65% दरान JSWन हो ब्लॉक घेतिल्ल्याची म्हायती खण संचालक सुरेश शानभोगे हांणी दिली। टॅक्सी असोसिएशनाचो फुडारी सुदीप तामणकारान केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें ग्रीनफिल्ड मोपा विमानतळ टॅक्सी असोसिएशनाचो वांगडी प्रसाद शहापूरकर सांगता।
टॅक्सी स्टँड उबारपाक लागून सरकार कामां करता जाल्यार तातूंत आमी केन्नाच आडमेळी हाडपाचो यत्न करूंक ना अशें सांगून सुदीप तामणकारान केल्ल्या आरोपांचेर प्रसाद शहापूरकारान सुटसुटीत जाप दिल्या. सरकारान दिल्ल्या आश्वासनाचेर पुरेपूर निर्णय आमी अवलंबून रावल्यात. 5 महिने आमी सरकाराच्या निर्णयाची वाट पळयतात आनी अजून पर्यंत तो नोटिफाईड जायना. सरकारान घोषीत केला, जाहीर केला न्यूजपेपरा वयल्यान की म्हयन्याच्या अखेरीस आमकां तो मेळटलो कावंटर, परंतु अजून पर्यंत ताची कसलीच हालचाली जावना. 30 तारखेपर्यंत जर मेळ्ळो जाल्यार आमी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा, ना जाल्यार मात्र 1 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन खर तीव्र करतले. त्या आंदोलनाचे स्वरूप कशें आसतलें तें आमी त्या दिसा सांगतले, परंतु 1 तारखेपासून सगळे टॅक्सीकार भाव रस्त्यार देंवतले आपल्या टॅक्सीच्या संदर्भात निर्णय घेवच्या खातीर. सो ही एक अनाउन्समेंट आमकां आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेंत करची आसली. आतां ही संघटना जी आसा ही संघटना खंय तरी बऱ्या निर्णयाक विघ्न संतोशी अशा प्रकारचो उल्लेख सुदीप तामणकर संघटनेचे बस संघटनेचे पदाधिकारी हांच्यांनी पत्रकार परिशद घेवन काय आरोप केले. ते सगळे आरोप बिनबुडाचे आसात. आमी एज अ दोनूय संघटना जी आसात त्या संघटनान खंयच्याय सरकार जर कसलें काम करता जाल्यार तेतून विघ्न संतोशी किंवा विघ्न हाडपाची कामाच करूंक ना. सुदीप तामणकारान प्रसाद शहापूरकाराचेर आरोप करतना सांगला की ताणें आपलो व्यवसाय सांबाळचो म्हणून. आमी ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान सांगूंक सोदता की आमचो व्यवसाय आमी सांबाळटाच, परंतु आमच्याकडे असलेलें ज्ञान, आमच्याकडे असलेली माहिती आणि आमचे जे पेन चलयता ताजो उपयोग आमच्या तालुक्यातल्या भुरग्यांक, आमच्या तालुक्यातल्या युवकांक जावचो हाजे खातीरूय आमी टायम दितात. आणि ताजे खातीर आमी खंय पदाधिकाऱ्याची मागणी करनात, आमी पदाची मागणी करनात. सो आमच्याकडे किंवा आमचे जे भाव दुसरे जितन गांवकर आसात आनी कोण वकील आसात आमचे ते आपल्या ज्ञानाचो उपयोग गांवांतल्या तालुक्यातल्या लोकांक करचे खातीर वावरतात. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.